नमस्कार. गोवा टुडेत उष्मा परबाचा येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स. बापूय प्रतापसिंह राणेचो आशीर्वाद. 70चे दोन्ही सीट बीजेपीच काडटली. विश्वजिताचे नड्डा सामकार वाळपय जाहीर उतर. मुख्यमंत्री म्हणटा विश्वजिता कडेन झगडी ना, दोगूय एक. देडेक वर्सा उपरांत शाळांचे 7वे 8वेचे वर्ग सुरू. भुरग्यांचो जोर तपासून सॅनिटायझेशन एसओपी लावन शाळा ऑफलायन. निर्णायक शिक्षकांचो येवकार. दोन 2008च्या पणजे पोलीस स्टेशन हल्ल्याची बाबूश जेनिफर मॉन्सेराता आड केस निर्णायक सुनावणेक. हायकोर्ट शुक्रारा सुरू करता सुनावणी. 2014 ट्रायलीक दिल्लो स्टे अजून चालूच. वेचणूक तेकली. भोवण्यो तीर्थयात्रा सुरू. मुख्यमंत्री देवदर्शन स्किमी सकल डिसेंबरासावन 50 वर्सां वेल्या जाणट्यांक 1.25 कोटी मोडून खासा ट्रेनीन शिर्डी वेलंकनी यात्रा. पोन्ने गोयचे वादग्रस्त बांदकामाचे राजकारण तापता. 2 लाख लोक उबो जातलो म्हणून मायकलाची शिटकावणी. एक्शन घेवंक मुख्यमंत्र्यांक 48 वरांची डेडलायन. कुर्टी हायवेर 4 गोरवां गेली, 5 जखमी. रातया कोण तरी गेलो मोखून. लोक म्हणटा सरकारान मेकळ्या गोरवांची व्यवस्था करची. लायट नाशिल्ले हायवे जाले डार्क स्पॉट. आणि बीजेपीन दोतोरांक दवरिल्ले. नड्डाचे गेट टुगेदराक पावले डेंटिस्ट. बायोमेडिकल कोयरावेले फी आड आवाज. मुख्यमंत्री म्हणटा जाग्यार घालता. बीजेपी वाले म्हणटा सूत्रधार भलतेच. बापूय प्रतापसिंह राणेचो आशीर्वाद आसा. 70चे दोनूय सीट बीजेपीच काडटली म्हणून विश्वजिताचे नड्डाचे हजेरेत बीजेपीक जाहीर उतर. बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाची वाळपय 70च्या कार्यकर्त्यांक सभा जाली. तानावडे आणि मुख्यमंत्र्या मुखार विश्वजितान ताचे बरेच गुण गायले. विश्वजिता कडेन झगडी ना, आमी दोगूय एक म्हणून मुख्यमंत्र्याक जाहीर सांगचे पडले. वेगळ्या तरेचे राजकारण जाता. 70 हांगा 70 कोण कोणा विकतो घेऊ शकना. आम्ही स्वाभिमानी 70 म्हणून म्हणटा. स्वाभिमानी उजगांव म्हणून शकता. आमचो लोक स्वाभिमानी, आमचो लोक भावनीक. आम्ही एकदा ठरयले की भारतीय जनता पक्षाक निवडून हाडपाक जाय तर आम्ही भारतीय जनता पक्षाचे हांगा दोन्ही सीट गोंयांत खंयच्याच सीटार ह्या तरेचे लीड दिना त्या लीड आम्ही आमच्या मतदारसंघात हाडूंक शकता. साहेबान जे केले गरिबा खातीर आणि साहेबाचो आशीर्वाद हा म्हणून हांव आयज भारतीय जनता पक्षान हा आणि तेच आशीर्वाद घेवन आमी फुडें वयतले. पक्षाक विश्वास आसा, आमकां राष्ट्रीय अध्यक्षाक विश्वास आसा आनी म्हाका तेंच्या बद्दल एक वेगळे तरेची आपुलकी आसा. आपुलकी ह्या तरेची आसा कारण तेंचे अंडर काम केला, त्यांचो स्वभाव हांवें पळयल्लो आसा. हांव इतलेंच मागता मुख्यमंत्री की काही गोष्टी ल्हान ल्हान जे गोष्टी आहा ते मुख्यमंत्री कडेन वेगळ्या तरेन आमी चर्चा आमी करूं शकता. राष्ट्रीय अध्यक्ष जेन्ना येता तेन्ना राष्ट्रीय अध्यक्षाक खात्री आसूंक जाय की आपूण जे मतदारसंघात गेलो ते मतदारसंघात दोन्ही सीट आपूण जिखून हाडटलो. आपले मार्गदर्शन लोक आयकपाक आयिल्ले आसा आनी आमी आयकपाक आयिल्ले आसा हे सांगा. बरेचशे फावटी बऱ्योचश्यो राजकीय पार्टी एकूच गजाल मुद्दाम परत करता. कितें करता खबर आहा तुमकां? म्हाज्या मदीं आनी विश्वजिताच्या मदीं झगडी आहा म्हणून सांगपाचें. खरी गजाल आसा, हे लोकूच करता. हांव तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता. म्हाज्या मदीं आनी विश्वजिताच्या मदीं कसलीच झगडी ना. आमी दोगूय एक आसा. गोवा की बात होती है तो प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव गोवा से रहा है. आपने देखा होगा कि जब आपने 100% वैक्सीनेशन कर ली तो छोटे प्रदेश गोवा जैसे को भी आशीर्वाद देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे 2 घंटे लगा करके और गोवा की एक एक तस्वीर आपके सामने खींच करके रखी थी. ये हम सबको याद रखना चाहिए.
ये बताता है कि उनका प्यार गोवा के प्रति और गोवा के लोगों के प्रति कैसा रहा है, इस बात का प्रतीक है। उपरांत नड्डाची दिवचले कार्यकर्त्यां खातीर सभा झाली। जेपी नड्डा जी तुम आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टीचा। सकाळी पणजे महालक्ष्मीचे दर्शन घेऊन नड्डान दीस सुरू केलो। बाबूश मनसरात आणि उत्पल पर्रीकार दोघूय येवकाराक हाजीर। बाबूश मनसरात तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबूश मनसरात तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबूश मनसरात तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो। बाबूश मनसरात तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबूश मनसरात तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो। देड एक वर्सा उपरांत ब्रेस्तारा 25 नोव्हेंबराक शाळांचे 7वे 8वेचे वर्ग सुरू झाले। सध्या 7वी 8वेच्यो रेग्युलर क्लासी सुरू करूंक सरकारान मान्यताय दिल्या। भुरग्यांचो जोर तपासून सॅनिटायझेशन SOP लावन शाळा ऑफलायन सुरू। निर्णयाक शिक्षकांचो येवकार। ऑनलायन क्लासींनी भुरग्यांक शिकोवंक अडचणी येताल्यो, आता खंय शिकप व्यवस्थित जातलें। फाटले देडेक वर्स कोविडाच्या हवेत बाक आणि फळं धुल्ल खाताले। ऑनलायन क्लासी असलो तरी प्रत्यक्ष वर्ग, शाळा आणि शिक्षकांचो प्रभाव ऑनलायनाक ना। घरा बसून बसून भुरगीं उबगल्ली। महामारीन विसव घेतलो आणि शाळांक परत जीव आयलो। सरकाराचे ह्या निर्णयाचे स्वागत करता, कारण आमचे भुरगे सादारण 1.5 वर्सां घरा कडेन वाट पळयताले केन्ना शाळा सुरू जातली, आणि सामकें तशें आमी सगळे जाण वाट पळयताले, पेरंटूय वाट पळयताले, आणि आज आमी शाळा सुरू जाल्या। खूब बरी एटेंडन्स आसा, सकाळी फुडें भुरग्यांचो उत्साह खूब बरो आशिल्लो। म्हणजे आमी आपयले तेजे पेक्षा बेगीन भुरगे येवपाक लागलेले, आणि आज आमी तेंच्या सगळ्या टिचर्सांनी भायर दारान रावन तेंचें स्वागत केलें। SOPच्या बाबतीन आमी खूब काळजी घेतलेली आसा। म्हणजे भायर कित्याक आमी कितें केलां, आमी भुरग्याक क्लासान एंटर केल्या नंतर तो सॅनिटायझेशन जें आसा तें करतात, थर्मल गन स्क्रिनींग तेजें जें आसा तें केल्लें वता। टेम्परेचर जर एबाव तेजो आसा जाल्यार आमी ताका घरा धाडटात, म्हणजे ताका दवरिनात। किंवा मातशी थंडी सुद्दां जर भुरग्याक जर आसा जाल्यार सुद्दां आमी ताका घेयनात, ताका सांगता पेरंट्साक मातशी थंडी कमी जाली की ताका धाड। आनी ती काळजी जी आसा ती पूर्ण काळजी आमी जी आसा ती घेतिल्ली आसा। सकाळी आमची एक टीम आसा, जे स्क्रिनींग टीम जी आसा भुरग्यां टिचरांची ती केल्ली आसा। ती पूर्ण टीम स्कुलान आयल्यानंतर स्क्रिनींग करता। पयलीं हांव हे सरकारच्या शाळा सुरू करपा निर्णयाचें स्वागत करता। गेली जवळ 2 वर्सां हे भुरग्यांचें भवितव्य जें आसलें पळय तें सामकें टाळणीक लागलेलें। ऑनलायन शिक्षण चलतालें, पूण त्या ऑनलायन शिक्षणाचो तसो भुरग्यांच्या डेव्हलपमेंटाचो बरोच परिणाम जालो, जाय तसो विकास जालो ना। ताका लागून ही शाळा सुरू जावप अत्यंत गरजेचें आसलें। पहिले सावन ऑफलायन वर्ग सुरू करूंक टास्क फोर्स आणि तज्ञांच्या समितीन सरकाराक बावटो दाखयला। डिसेंबराक 10वेच्यो बोर्ड परीक्षा जाल्या उपरांत घडये मुळावे शाळा सुरू। म्हणजे 9वी 10वी आनी 12वीच्यो बोर्डाच्यो परीक्षा जाल्यो की बाकीच्यो क्लासी सुद्दां सुरू करपाची गरज आसा। कित्याक खूब म्हणजे जवळ 1.5 वर्स भुरगो घरान आसा, लक्षांत दवरता। पार्लरूय वाजयल्ले आसा, भुरगे वाजयल्ले आसात। सध्या SOP पाळून मास्क, सॅनिटायझराची नवी पद्धत बंधना असली तरी भुरगीं परत शाळेत पाविल्ल्यान उमेदीर। पोन्ने गोयचे वादग्रस्त बांदकामाचे राजकारण तापता। थळावे आणि एक्टिविस्टांचो साखळी उपास चालू असताना बांदकामाचेर एक्शन घेवंक BJPचो आमदार मंत्री मायकलाची मुख्यमंत्र्याक 48 वरांची डेडलायन। 2 लाख लोक खंय सुवातीर जमूंक शकता। सरकारान अशी परिस्थिती हाडची न्ही, वेळार एक्शन घेवची म्हणून मायकलाची शिटकावणी।
बाबासाहेब धाडलो रामकृष्ण केन्ना येतलो त्याचेर कोण येवन अशें करता आनी आमी उगी रावतले काय? आयज चड वळ स्टार्ट जाल्ली आहा गोंयांत. आयज एजिटेशन थिंगा चालू जाल्लें आहा. हांव गोंयभर लोकां कडेन मागता, जो तो चीफ मिनिस्टर फाल्यां 2 दिसां भितर हेचेर डिसिजन घेयना जाल्यार गोंयचो लोक डिसिजन घेतलो. जर तर जाय जाल्यार आमी सगळीं वांगडा थिंगा वचपाचें. आयज जे एजिटेशन चालू जालां, हंगर स्ट्रायक चालू जाल्या, चेन हंगर स्ट्रायक, म्हाका दिसता गोंयचो लोक थिंगा उलो मारी जाल्यार 2-3 लाख लोक येतलो थिंगा. आमचे 15 लाख पॉप्युलेशन आहा, 2-3 लाख लोक थिंगा येतलो. हें जावंक आमचे चीफ मिनिस्टरान दिवंक पारना. एंड आय एम गोइंग टू मीट हिम टुमॉरो, गिव हिम अ लेटर ऑल्सो that he needs to address this within 48 hours. आयज फाल्यां करून अर्धे वर्स जावंक आयले तरी जीएमसी भायल्या गाडेकारांचो इश्यू तडीक लागना. 10 नोव्हेंबराक काम सुरू जावन 19 डिसेंबराक गाडेकारांक तांचे गाडे दितले म्हूण खंय आमदार टोनीन उतर दिल्लें. गाड्याच्या कामाची कांय चिन्नां दिसना म्हूण सोमारा सावन गाडेकार उपासाक बसल्यात. आज 4थो दीस. 1 जुलैच्या सकाळी जीएमसी भायल्या गाड्यांचेर हो आकांत. कितली वर्सां जाली हे गाडे थंयचे स्थायीक. सकाळी अकस्मात गाड्यांचेर शेवाळी चडली. गाडेकार न्यायाक झगडटा जाल्यार आमदार एकार एक प्लान आनी शेळी उतरांच दीत आसा. आत्मनिर्भर आशिल्ले गाडेकार सध्या सरकाराच्या कर्मांनी वाऱ्यार. आमी आतां गाड्यांकूच लागून बसल्या न्ही हांगा. पळय आतां आमचें केन्ना जाता तें. जो मेरेन जाय सर आमी आतां हांगाच आसा. फाटल्या फावटी टोनी येयल्लो तेणी तुमकां सांगलेलें दिता म्हणून सांगलेलें, दिना म्हणून आतां परतून बसल्या न्ही. शेम कितें पळयता बाबा तूं? आमी वतान कट्टा हिंगा तानेन तानेला बुक्यान बुक्याला. आयज आमकां तुवें पावचो आनी हें मोडून तुवें दिवचें. तुजो आदार आमकां दिवचो आनी आमचो आदार तुका दिता. तारीख दिल्ली तेणें आमकां 10 तारीख काम स्टार्ट करता म्हणून. 10 तारीख काम स्टार्ट जावंक ना म्हणून आमी आतां बसल्या. गेल्या मंडेच्यान बसल्या आतां आमी. तुका आमी पावतली आनी आमचें हें करून दिवचें. दिता म्हणून सांगलेलें पूण तो दीस येवंक ना न्ही आजून. कामूय चालू जावंक ना. पळोवया 19 डिसेंबराक दिता जाल्यार. आळीपाळीन उठ बस करून सध्या गाडेकारांचो जमता आनी पेलता तसो साखळी उपास चल्ला. ना आमदार ना सरकार कोणेच उपासाची दखल घेतल्या कशी दिसना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आमदार मोन्सेरात जोडप्या आड पणजे पोलीस स्टेशनाचेर हल्ल्याची केस शुक्रारा हायकोर्ट निर्णायक सुनावणेक घेता. न्यायाधीश मनीष पितळे 26 नोव्हेंबराक ही केस निमाणे सुनावणेक घेतलो. 2008च्या ह्या प्रकरणातली केस रद्द करची म्हूण 2014 आमदार बाबूश आनी घरकान्न आमदार जेनिफरान हायकोर्टात याचिका केल्ली. हायकोर्टान केसीचे ट्रायलीक स्टे दिल्लो. 7 वर्सां जाली स्टे चालूच. दिल्ले स्टेक हायकोर्टान दर 6 म्हयन्यांनी मुजतवाड दिवची पडटा. मोन्सेराताचे केशीचे स्टेक कोर्टाची मुजतवाड दिनासतना ट्रायल कोल्ड स्टोरेजीत गेल्या. मया पिराचे कोणीत स्टेट हायवेक सरकारान घेतिल्ले जमनीवेली घरां मोडूंक सुरू. रस्तो रुंदीकरणाक कितली वर्सां आदी सरकारान जमीन घेतिल्ली. भाटकारान ती जमीन लोकांक विकली आनी तांणी थंय खंय घरां बांदली. 2013 सरकारान घरां खाली करूंक नोटीशी काडिल्ल्यो. लोक आयकना, घरां बांदून मागतात. थंय मगो आनी गोवा फॉरवर्डवाले पावले. आमकां जागा दाखयला जंगलांत. थंय लायटीचे कनेक्शनाचे काय अप्रुवल ना, तेंचे उरत्याचे काय ना. लोकांक म्हणटात थंय वचून जागा दितले वचून राव, पूण आमकां कांयच आमच्या नांवार अजून करूंक ना तेंच्यांनी. ते फक्त तोंडार सांगता की ही जागा आमी दिता म्हणून. ही घरां मोडच्या आधी सरकारान लोकांक घरां खाली करूंक सांगिल्ली. स्टेट हायवे खातीर सरकारान सुवात एक्वायर केल्ली. 2013 घरां खाली करूंक नोटीशी धाडिल्ल्यो. सुवात आनी पयशे दिवंक सरकार तयार. लोकांक घरां बांदून जाय. निमाणे 2 घरां वडयली. आमकां आतांचे रेटीन पयशे दिवचे आनी आमकां जागा दिवन घर बांदून दिवचे आनी ते आमी घरां खाली करिना. आमचो आवय बापूय हांगासरूच जालो. भाव बी हांगाच मेलो. फक्त आमी आतां 2 भयणी आहा.
तिका आतां काम करपा जायना न्हू सद्या हांव तिका पोसता पूण भाटकाराच्या जोडान आमकां कितें दिवंक ना आयज पर्यंत। हम लोग चार भाई और एक बहन है, 5 लोग हैं और हमारा इतना बड़ा घर है, फिर भी हमको उसके बदले में 3 लाख 4 लाख मिल रहा है। आज के जमाने में 3 लाख 4 लाख क्या है? 3-4 लाख में तो जगह भी नहीं मिलेगा, जगह भी नहीं, और जगह भी हमको बोला है, सिर्फ ओरल बोला है। सारे पेपर हमारे पास, सारे डॉक्यूमेंट है। अभी ताबड़तोड़ 10 मिनट के अंदर कोई चीज़ खाली करने का ये कौन सा ये ना है। तो सरकार को चाहिए कुछ पहले उसका वैल्यूएशन दे दे, जो है आप हमको जगह बदले जगह दे दे, नहीं तो कम से कम इतना करे कि जो वैल्यूएशन होती है उस जगह के बदले पैसा दे दे, वहाँ घर बना के दे दे। इशू पळोवन थंय गोवा फॉरवर्ड आनी मोगोवाले पावले। वस्तुस्थिती अशी आसा की हांगासून एक हायवे वयता आनी ह्या हायवेक लागून ही घरां मोडपाची अशें नोटीस एक्विजिशन लँड स्पेशल लँड एक्विजिशन ऑफिसर हांच्यानी नोटीस काडलेली। 18 जाणांक नोटीस येयल्ली आसा आनी ही घरां मोडच्या पयलीं सरकाराची एक पूर्णपणे जबाबदारी आसा की ह्या लोकांक दुसरी घरां मेळोवन दिवपाक जाय। पैसे हातीन ना दिले सुद्दां तांकां जागो दिवन तांकां घरां तेंच्यांनी खंयसर तरी बारीक बांदपाचें। पेडणे सारकेल्या एअरपोर्टाक जे लोकांचे जागे गेला घरां गेला पळय तांकां तुमी स्किमीन बसयल्या, तेच धर्तीचेर हे 17 ते 18 घरां जी कोणाची वयता पळय त्या धर्तीचेर तांकां जागो दिवन घरां बांदून दिवची। आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया। आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला। ईडीसीची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात। असोच एक तरणाटो श्रीदेश वेळी जाणी ह्या येवजणेचो स्वयं रोजगारा खातीर लाभ घेतला। स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करता आसतना कमी व्याजदरान आर्थीक पाठबळ मेळप हे गरजेचे। कमी व्याजदर आणि एकूण रकमेतले 50% भायरूच अर्धे भांडवल ही या येवजणेची खासियत। या येवजणेचो लाभ घेऊन गोंयभर साबार उद्योजक तयार जाल्यात। माझ्या असले तरणाट्यान माझ्या असले भुरग्यान समज स्वता खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी तांकां इन्व्हेस्टमेंटाचो खंय ना जाल्यार खंय धक्को बसता, बाबा तेंचे फायनान्शियल बॅकअप सारकें ना, बाबा तांकां खंय ना जाल्यार खंय कसलो तरी सपोर्ट जाय पयशा वाटेन, जाल्यार तांच्यांनी अवश्य ईडीसीन वचचें। आपूण स्वता खातीर एक कितें तरी करतलो आनी दुसऱ्यांक जॉब दितलो अशें चिंतून बाबा ते ईडीसींतल्यान जाता तितलो फायदो घेवन आपणी आपल्यालो ओन बिझनेस स्टार्ट करचो। तरणाट्यांनी ह्या येवजणेचो लाभ घेवन स्वयंपूर्णते कडेन आपली वाटचाल करूं येता। Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. बीजेपीन दोतोरां खातीर दवरिल्ले नड्डाचे गेट टुगेदराक बायोमेडिकल कोयराचेर फी आड आवाज काडूंक डेंटिस्ट पावले। तीच कंपनी खंय दिल्ली 3 पट कमी फी घेता। फी कमी करूंक नेट मुख्यमंत्र्यान इश्यू जाग्यार घालपाचे उतर दिवनूय दोतोरांनी प्रोटेस्ट केल्ल्यान बीजेपी मेडिकल सेलाचो मुखेली दोतोर साळकार तिडकलो। दोतोरांचे खंय राजकारण, सूत्रधार भलतोच। बीजेपीच्या मेडिकल सेलाची बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बरोबर पणजे राती गेट टुगेदर जालें। पक्षाच्या कार्यावळीत बायोमेडिकल वेस्टाचो फीचो इश्यू घेवन विरोधी डेंटिस्ट हाजीर। How many of you all think it's logical that a single dental chair can equivalent to a 10-bedded hospital in terms of biomedical waste? Does it make any sense? These fees, the same biotech is charging 1/3 the fees in Delhi. Now a Delhi-based guy comes to Goa and the Goans have to pay 3 times that fee. Is this justice to Goans? 1800 पर महिन्याची चढ आहा टू टेक केअर ऑफ फुल तुझे सगळे क्लिनिक करता तू कितें करता 1800। ॲक्च्युली मुख्यमंत्र्यांनी सांगले कितें आहा तें आपण तुमचे 1 तारीखपासून विषय सेटल करता म्हणून त्यामुळे त्यांनी ॲश्युरन्स दिवन सुद्धा काही शोबाजी जी केली ती चुकीची अशें हांव म्हणटा। आतां आमकां इन्शुरन्स मेळना पूण जे पर्यंत तें ब्लॅक एंड व्हायट येवन ग्राउंडार जायना आमचो हो प्रोटेस्ट चलतलो। Politically motivated? Absolutely, absolutely, 100%. Because they have promised me that they will not do anything like this, and they have done it. That means it is politically motivated. And when CM has agreed to wear all the things.
तुमी जे 900 रुपया डिमांड करता ते आमी तुमचे कन्सिडरूय करतले. त्या खातीर आमकां स्कीम डिरायव करपा खातीर थोडोसो वेळ दिवचो. आनी तो फुडलो प्रश्न आशिल्लो तुमी केन्नाच्यान करतले. आतां म्हणल्यार आमी जेन्ना म्हाज्या राष्ट्रीय अध्यक्षता समोर सांगता तेन्ना डेफिनेटली आमी करतले म्हणून. तुमी थोडो 15 दिसांचो टायम दिया. त्यांचा तिसरो प्रश्न लास्ट विचारलो की त्याने केन्नाच्यान लिफ्ट करता म्हणजे आमचो बायोमेडिकल वेस्ट केन्नाच्यान लिफ्ट करतले काय म्हणून. हांवें बायोमेडिकल वेस्ट म्हटल्यार हांव फाल्यां ताका इन्स्ट्रक्शन दिता. आतां हेज्या उपरांत भायर येवन कित्याक तेंच्यांनी हेजिटेशन करप आनी कित्याक उलोवप म्हाका दिसता कोण तरी पॉलिटिकली तांकां मोटिवेट केल्ले आसा. कोणाचो सुप्त हेतू तांकां साध्य करपाचो आशिल्लो अशेंच म्हाका काही दिसां भितरल्यान दिसलें. आनी थोडे लोक जे उलयताले ते तशाच पद्दतीन कंप्लिटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोक थोड्यांचे चेहरे पळयल्या उपरांत म्हाका तशेंच दिसलें. आम आदमी पार्टी शुक्रारच्यान परिवर्तन यात्रा सुरू करता. 40 मतदारसंघांतल्यान प्रत्येक पंचायत आणि नगरपालिका वाठारात खंय बसका जातली. आपान दिल्ली आश्वासना, केजरीवालाचो दिल्ली मॉडेल आणि हेर गजाली विशीं लोकांबरोबर चर्चा जातली. दर दिसाक 3 बसकांचो प्लान. फाल्यां आमी आमचो नेक्स्ट प्रोग्राम आज अनाउन्स करता आणि तो म्हळ्यार परिवर्तन यात्रा. परिवर्तन यात्रा म्हळ्यार 40 मतदारसंघांनी प्रत्येक पंचायतीन प्रत्येक म्युनिसिपालिटी वॉर्डान आमची एक सभा जातली. कमीच कमी एक सभा जातली. ह्या सभेन आमी अजून पर्यंत जे गॅरंटीज केल्ले आसा ते लोकां पर्यंत व्हरतले, तांकां एक्सप्लेन करतले. आमचो दिल्लीचो केजरीवाल मॉडेल जो आसा ताज्या बद्दल सांगतले आणि लोकांचे प्रश्न जे आसतले ताजी उत्तरां दितले. आमी फक्त ह्या सभेन वचून भाशणां दिवन वचचे ना. फाल्यांच्यो मिटिंगी ज्यो आसा त्यो ठरल्यात त्यो म्हळ्यार कलंगूट, वेळी आणि दाबोली ह्या 3 मतदारसंघांत. म्हणजे डेली 3 मतदारसंघांत ह्यो व्हडल्यो सभा जातल्यो. आणि जशें म्हळें आतां गोंयकारांक आम आदमी पक्षाक एक चान्स दिवपाचें मन जाल्लें आसा. आणि जर तांच्या मनान कसलोय दुबाव आसलो, कसलोय प्रश्न आसलो, त्या प्रश्नाचे आमी उत्तर ह्या सभेच्या माध्यमांच्यान दितले. फोंड्या कुर्टी हायवेर राती 4 गोरवां गेली. 5 गोरवांक मार लागला. राती कोण तरी तांकां मोखून गेला. सकाळी लोकांक ही गोरवां रस्त्यार दिसली. कुर्टी खाणेपार रस्त्यार लायट सारखी ना. भाजी फळां घेवन यो वच करपी पिकअप ट्रक स्पिडीन असतात. गोरवां रस्त्यार ठाण मांडून असतात. सरकारान मेकळ्या गोरवांची व्यवस्था करची म्हूण थळावे मागतात. हो ॲक्सिडेंट आज मी पळयला आसतलो. अशे कित्येक ॲक्सिडेंट गोंयांत जाता रस्त्यार. भुट्टी गुरां जी रस्त्यार आसता ताचे पासून आमकांय धोका आसता आनी तांच्याय जिवाक धोका आसता. तेन्ना सरकारान एक मागणी आसा की जाता तितले बेगीन तांकां कॅटल पावंड दिवचे आनी रस्त्यार जी भोंवता मोकाट गुरां तांचो जीव वाचोवचो आनी ताका एक सुरक्षीत स्थळी दवरचें आनी ताचें संवर्धन करचें अशें म्हजें मागणी आसा. हो रोड जो बायपास आसा कुट्टी खाणेपार ताका स्ट्रीट लायटी ना. थंय तुमकां फक्त लायटी दिसता, ह्यो पेटना. जाता तितले बेगीन डिपार्टमेंटान एक काम करचें की लायटी जाता तितले बेगीन पेटोवच्यो. हांगा काळो खूब आसता तेन्ना गाडयांक रातच्यो ह्यो गोरवां दिश्टी पडना आनी ताका लागून अशे ॲक्सिडेंट जाता. फक्त 9 गोरवां कितें आसा ती 4-5 कितें गोरवां मेल्लीं आसा, थोडी इंजर्ड आसा. आमी एनिमल रेस्क्यू फोन केला, ते पावता आपली ॲम्ब्युलन्स घेवन. तेन्ना एकूच विनवणी आसा सरकारा कडेन, जाता तितले बेगीन ते कॅटल पावंडाची वेवस्था करची आनी जाता तितले बेगीन लायटी कार्यान्वीत करच्यो. गाडी बीन कळ्या खंयची बीन ती राती कांय कळना. सकाळी 4 अशें आमकां म्हायती मेळ्ळ्या की ती गाडयो भाजयेच्यो आसता, तांकां कितें मारता आनी वता ती रावना. तांचे ह्या चूक आसना कित्याक ते जे स्पिडीर आसता ते स्पिडीर ते कंट्रोल करपाक शकना, ते मुक्ता आनी वता. वेंचणूक तेंकली. देवदर्शन भोंवड्यो तीर्थयात्रा सुरू. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा स्किमी सकयल 1 डिसेंबरासावन 50 वर्सां वेल्या जाणट्यांक देवदर्शन. समाज कल्याण मंत्री मिलिंदाची घोषणा. सरकारान 1.25 कोटी मोडून खासा ट्रेनीन सुमार 1000 भाविकांक शिर्डी आणि वालंकांनी व्हरपाची व्यवस्था केल्या. 6 दिसांचो टूर. केजरीवालाचे पॅकेजीत अयोध्या एक्स्ट्रा. गोवा में ये ऐलान करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार बनेगी तो गोवा के लोगों को हम फ्री में
की तीर्थ यात्रा कराएंगे। तुमकां कदाचित आमी बजेटात प्रॉमिस केल्लें म्हाजी स्किमूय तयार जाल्ली, त्यांनी बजेटांतली म्हजी स्कीम पयल्यान सांगलें, ऑलरेडी नोटिफाय जावन आयली सुद्दां स्कीम कोणाक तीर्थयात्रेक वचूंक जाय आसा। 50 वर्साच्या वयर 50 इयर्स कोण जाला तेंच्या खातीर ही स्कीम देवदर्शन म्हटल्या बरोबर पयलें आमी येता त्या 1 तारखेक डिसेंबराच्या फर्स्टाक वेलंकणी आनी शिर्डी दोनूय 1,000 स्ट्रेंथीन आमी 1 तारखेक तांकां फ्लॅग ऑफ करपाक चित्ता पयले दीस। इंडियन रेल्वे कॅटरिंग करतले आनी टुरिझम कॉर्पोरेशन IRCTC यांच्या अंडर ते वयतले। म्हाका दिसता शिर्डीचो टूर जवळ जवळ स्पेशल ट्रेन आसतले 6 डेज ऑलमोस्ट इतलोच न्ही, वेलंकणी 6 डेज दोनों 6 डेज। बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी हमने दी है और उसमें जहाँ भी रुकेंगे रात में उनको होटल में रुकवाया जाएगा। एंड टू एंड सुबह से नाश्ता से लेके दोपहर में स्नैक भोजन से लेके शाम को स्नैक से लेके दिखाना तक, उनके लिए म्यूजिकल इवनिंग कराना, मतलब फुल एक पैकेज है। जैसे कि आप पहले सन व्हील्स का कॉन्सेप्ट है कि जब आप एक बार ट्रेन पे चढ़ जाते आम्ही आमचो लोक म्हणजे अशें प्लॅनिंग करता, एक तर जाणटो कोण आहा त्याच्या वांगडा एक मनीस कंपनी करूंक शकता एट हीज ओन कॉस्ट, कळ्ळें तुका न्ही। आनी आमी त्याच्या भायर काल आमी डिसायड केल्ल्या त्या प्रमाणे एक 400 लोकां मदीं 100 लोकां मदीं एक 4 जाण आमचे तेंचे कॅरटेकर कशे वयतले। भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आहा, हे दुसरी पार्टी कोण येता आनी कितें करता तांकां पळोवन आमी करता अशें कांय ना आनी केन्ना करूंकूय ना। इतली वर्सां पेडणेकरांनी भायलोच आमदार केला, या फुडें पेडणेकारूच आमदार जावंक जाय। राजन कोरगांवकार पेडणेकारां खातीर खूप वावुरता म्हणून वारखंड नागजरचो सरपंच सांगता। वारखंड कोरगांवचो सरपंच आनी पंच मिशन फॉर लोकला फाटल्यान बीजेपीन पेडणेची तिकेट खंय राजनाक दिवपाची, बाबू म्हणटा बीजेपीची तिकेट ताकाच। बाबा आमचो एक पेडणेकार भाव, इतली वर्सां आमी सगळे भायलेच आमदार पयले, त्याच्या खातीर आमकां दिले पेडणेकार एक आमचो कोण तरी फुडें सरता, ताका सहकार्य करचे। सरकारा कडेन म्हणजे भारतीय जनता पार्टी हेंच्या कडेन मागता, तेंच्यांनी आमच्या समर्थाच आमकां सहकार्य करून जी भारतीय जनता पार्टीची तिकेट आहा ती आमच्या राजन कोरगांवकाराक दिवची अशें हांव आग्रह करता, तांकां विनंती करता। आतां बाबू खायचेर टिका करूंक, बाबूचेर हे करपाक ही पत्रकार परिशद ना। म्हाका दिसले बाबा राजन कोरगांवकार आमचो पेडणेकार भाव, पेडणेकाराक ताका समर्थन करचें म्हणून म्हाका दिसले। लोकशाही भितर कोणाच्यानय मागपाक जाता, पण तिकेट ही म्हाका तेणी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्ली आहा कोणे पार्टीन हर एक बूथ कमिटी काडटा थंय तेंच्यांनी सांगलेलें आहा बाबू आमचो कॅन्डिडेट म्हणून। तुमकांय कळ्ळें आसतलें, हें म्हाका फाटल्यान सांगपाचें ना, सगळ्यांक अख्ख्या मतदारसंघाक तेंच्यांनी सांगलां मिटींग घेवन की फुडलो कॅन्डिडेट आमचो बीजेपीचो बाबू आसता। गोंय कलाकारांची खण, गोंयच्या गांवागांवांनी भजन कीर्तन भावगीत भक्तिगीताचे कलाकार मेळटले, पूण हे कलेक सध्या श्रोते कमी जावंक लागल्यात म्हूण मयेचो वावुरपी मिलिंद पिळगांवकाराक खंत। ह्यो कला सांबाळून दवरतले जाल्यार लोकांनी तांच्यो कार्यावळी पळोवच्यो पडटल्यो। कलाकारांक फक्त मानधनूच न्ही जाल्यार खंय प्रेक्षकांची भूक आसता। भजन म्हटलें, कीर्तन म्हटलें किंवा भक्तिगीत किंवा भावगीत म्हटलें तर तेका रिस्पॉन्स जो आसा, तेंकां जो प्रेक्षक जो गण आसा हो आमकां आयज काल कमी जायत दिसता। पूण आमचे जे कलाकार आसा, गोंय जे आसा ही कलाकारांची खाण म्हटली जाता आनी ही खरोखरच कलाकारांची खाण आसा। पूण ते कलाकारांची खाण जर खरोखर आमी जपतले आनी त्या कलाकारांक जर फुडें गोंयांतूच म्हणा गोंयाच्या भायर आमच्या देशात म्हणा संबंध जर त्यांचे नाव लौकीक जातले जाल्यार आमच्या गांवाच्या लोकांचे प्रेक्षकांचे हे कर्तव्य आसा की मोठ्या संख्येन येवन हे जे कार्यक्रम करता हेंकां प्रोत्साहन दिवपाक जाय। पूण जे कलाकार आसा तांकां कलाकाराक तेंचे मानधन जे आसा हे दिवचेच पडटले।
तेका जितलो आमचो साथ मेळपाक जाय तितलो तेका प्रेक्षकांचो साथ मेळना. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार 4 चौकात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.